आसा आमचे ते मस्जिदीचे हे त्याने 5 आमकां लाख कांयच 70 हिशोब हजार दिलो रिकॉर्डा ना ना. आजपर्यंत ते कांयच हिशोब- हिशोब दिलो ना काय ना. आणि ते मेंबरशीप फी एक मेंबराक 5,000 फी आसा आमचे लायफ टायमाचे. आमचे हितून 2003 आमी रजिस्टर केले तेन्ना सावन आमचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आमी रजिस्टर केले बायलॉज ते देखून तेमी फॉलो करूं ना. आता सारकी दादागिरी जाली न्हू आमची. सगळे दादागिरी करताय. आता तांकां एक कोडमोटरी आयच्यान ते आनी लायफ मेंबर करपाक लायफ चालू केला. मेंबर चालू केले हेंका कळ्ळे म्हणून लायफ मेंबर करपाक चालू केले. त्यांचे सपोर्टाक कोण आहा तांकां ऍड करीता त्याला गेल्ली मदरसा आयले तेन्ना थंय मस्जिद बिजीद कांय नाशिल्ली. आमी चौग जाण गेल्ले ती प्रॉपर्टी आनी चौग जाण करून बांदले आमी. हे मदरसा अनवर रजात जागो गेले तेन्ना कोण नाशिल्ले ते फक्त आमचे 4च घरां आशिल्ले. एक म्हाजो एक गफूर मनाली हो हेजो एक हेजो आनी आमी 4 घरां आशिल्ले तेन्ना ही प्रॉपर्टी गेल्ली. मागीर दुसरी प्रॉपर्टी मागीर घेयला. लोक येवन रावतकीर आमी मागीर गेले. पयली प्रॉपर्टी 4च घरां आशिल्ले तेन्ना आमी गेल्ले. गफूर मनांगी हांव आनी एक नासीर आहा तो मेलो आनी एक हेगेलो पाय आनी एक हुसेन म्हणून आसा तो मेलो. आमी आतां 2 जाणां आसा. तर तुम्ही विचारपाक गेल्ले तेका गेल्ले म्हाका मारपा आयला ते कितलेच आनी म्हाजे भुरग्याचे पासून नांव तितून ना. हे कमिटीन म्हाजें नांव ना तितून. फाउंडर मेंबर पण आसा त्यांचे आतां आमचें नांव ना तितून. हितून आतां हे कमिटी पळय लिस्ट आसा तेंच्यांनी पळय, केला. हितून 124 आमचें नांव ना आमचे हितून. त्यांचं नावच ना. तुमचें नाव कितें अहमद अली मुजावर हो अब्दुल गफूर मनांगी. तेजें नाव कितें तो न्यू प्रॉपर्टी तो आतां महबूब कळोली आनी तो आपल्या नांवार एकट्याच्या नांवार करपाक पळयता. आमी 4 जाण घेवन मदरसाचें नांव घ्यायला. आमच्या नांवार म्हणल्यार मदरसा आयले सुनार अनवर काल मिटींग घेयला आणि त्यांच्या मेंबरा भितर मिटींग घेयला काल आणि 45 डेजान ते जनरल बॉडी आपयता खंय तांकां चोरांक आनी 45 डेज दिवपाचे हे चोरी करपाक आनी आमी 2 जाण आशिल्ले आमची प्रॉपर्टी नांवार. आतां 2 जाण गेले आमचे. आमी 2 जाण आहा आनी तो ही आतां न्यू प्रॉपर्टी घेवपाक तो आपल्या एकट्याच्या नांवार करपाक पळयता. तो मस्जिदीच्या नांवार न्हू आपल्या एकट्याच्या नांवार करपाक पळयता तो महबूब कळोली म्हणटा. फंडींग बीन सगळे जाले तेचे प्रॉपर्टीचे फंडींग बिंडींग जाला. लोकांचे एक घरा कडेन एक 2-2 हजार 3-3 हजार घेयला. 20,000 कोण 20 दिला कोण 10 10 दिला, दिला कोण कोण 20 लाख दिला. दिला ते सगळे पयशे फंडिंग पावले फक्त नावाचेर करपाक आणि सगळे जण दिला. कोण 25,000 दिला, कोण 1 मिटराचे पयशे दिला, कोण अर्धे मिटरा पयशे दिला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.